अहमदाबाद हांगा 26 जुलय 2008 ह्या दिसा जाल्ल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातल्या दोशींक शुक्रारा ख्यास्त फर्मायली। 38 दोशींक फाशी आणि 11 जाणांक जल्मभर बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली। भारताच्या इतिहासांतली ही सगळ्यांत व्हड ख्यास्त। 8 फेब्रुवारीक सिटी सिव्हिल कोर्टान 78 मदल्या 49 आरोप्यांक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट अंतर्गत दोशी थारायल्ले। आयज सय्यद ह्या दोशी मदल्या एकल्याक तपासांत मजत केल्ले खातीर निर्दोश मुक्त केला। तो माफीचा साक्षीदार जाल्लो। त्या भायर 29 जाणांक पुराव्या विणे निर्दोश मुक्त केल्यात।